Hello, Father James Kubicki here with some words from Pope Francis on this feast of the conversion of St. Paul and the conclusion of the week of prayer for Christian unity. Quote, "For I am the least of the apostles, because I persecuted the church of God, but by God's grace I am what I am, and his grace toward me was not in vain." End quote. This is how the Apostle Paul sums up the significance of his conversion. At this moment, in fact, Paul understands that there is a real union between the eternally living Christ and his followers. Jesus lives and is present in them, and they live in him. The vocation to be an apostle is founded not on the human merits of Paul, who considers himself unfit and unworthy, but on the infinite goodness of God, who chose him and entrusted the ministry to him. St. Paul also bears witness to a similar understanding of what happened on the road to Damascus in his first letter to Timothy. Quote, "I formerly blasphemed and persecuted and insulted him, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief, and the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus." End quote. The superabundant mercy of God is the sole rationale upon which Paul's ministry is founded, and it is at the same time what the apostle must proclaim to all people. In the light of the Word of God, which we have heard, and which has guided us during this week of prayer for Christian unity, we can truly say that all of us believers in Christ are called to declare the wonderful deeds. Beyond the differences that still divide us, let us recognize with joy that at the origin of Christian life there is always one call whose maker is God himself. Let us move forward on the path to a full and visible communion among Christians. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून शायना फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचता आनी ही भेट भेटयता. दुसरे इंतेसांव आमी मागुया सोंपून गेल्ल्या एल्विरा द सिल्वा हाच्या आत्मे पासत देवान तिका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज पवित्र सभा बागयोन पावलू हाचे बदलपाची परब मनयता. खेरीत भाशेन आयज जावन आमच्या गोंयान एसेंब्ली सेशन सुरू जाता. आमचे आमदार आमचे मंत्री आयज जावन मेळटले आमच्या गोंयचे पासत जायते प्रकल्पांचेर आयज डिस्कशन करूं. खेरीत भाशेन आमच्या ह्या मंत्री मंडळा पासत मागुया, आमच्या आमदारां पासत मागुया तांचें मन देवान आपणाक जाय ते भाशेन बदलूंक आनी तांचे वरवीं आमच्या गोंयांक जें कितें बरें पडटलें तेच निर्णय घेवंक आनी जे चुकीचे निर्णय आसात ते तांचे बदलूंक आमी किरीत भाशेन ह्या आयचे मिसाचे भेटेन ह्या आमच्या आमदारां पासत मंत्र्यां पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. वचात आनी सगळ्या संवसाराक मुची बरी खबर परगटात. शुभ वर्तमान परगटूंक जेजू आमकां सगल्यांक धाडटा. आमी ताची पाटलावदारां. आज पवित्र सभा किरीत भाशेन बागयोन पावलो देवदूताची परतणी वो ताचें बदलणें हाची परब समरुमता. बागयोन पावलून पयलो जेजू कोणभोवंक ना,
पूण पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजू कोणभवल्या उपरांत आपलें आख्खें जिवीत जेजू खातीर ताणें खर्चिलें, आख्खें जिवीत जेजू खातीर ताणें भेटयलें. आमच्या जिवितांत ही बरी खबर आमी दर दिसाक आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या कोरण्यांतल्यान आनी आमच्या दर दिसाच्या वेव्हारांत आमी दुसऱ्यांक दिवंक ह्या मिसान कोतकोत्यान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटून घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुलयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोड्यान विचारून वायट धरून आनी बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या कुवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना माग. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताचे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमीन. प्रार्थया. सर्वेस्परा समेस्त मनशाच्या खोऱ्या बापा भावार्थाक परतोल्ल्या बागेंत पावलून तुज्या धर्मदुतान निरंतर वावरान केल्ल्या शुभ वर्तमानाचे परगोटणे वरवीं आख्ख्या संवसाराक तुवें सोडवणीची शिकवण दिली. ताच्या परतोण्याचो दीस आज समोरमताना आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलून संवसारार तुज्या स्वताचे गवाय आमी दिवंक निर्मी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूर चलयता सासणाच्या सासणाक. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलून जेरुजल्याच्या जुदेवांक म्हणलें, हांव एक जुदेव. सिलिसियाच्या तार्सुसांत हांव जल्मलों, पूण ह्या शारांत हांव ल्हान व्हड जालो. आमच्या पुर्वजांची समृद्ध बारीकसाणेन पाळूंक गमेलियेच्या पांयाशी हांव शिकलां. तुमी सगळीं आयज उर्बा दाखयतात तशीच हांवें देवाशी उर्बा दाखयल्या. हे वाटेच्या पाटलावदारांक हांवें मोन्नाक पावसोर दुमाळो दिला. दादल्यांक तशें बायलांक सांकलांनी बांदून हांवें बोणकोणीत घातल्या. आनी हाचे विशीं महायाज्ञीक आनी जाणट्यांचो आख्खो जोमो म्हजे विशीं गवाय दिवंक शकता. कित्याक तांचे कडच्यो दामास्कांत आसलेल्या जुदेव भावांक हांवें चिठी घातलेल्यो आनी ह्या मनशांक कास लावचे पासत तांकां धरून आनी सांकल्यांनी बांदून जेरुसल्यांत हाडूंक म्हूण हांव दामास्काक वेतालो. प्रवेश करतना आनी दामास्का लागीं पावता पावता दनपाराच्या वेळार स्वर्गार्थान अवचीत व्हड उजवाड म्हजे भोंवती परजळटालो. तेन्ना हांव जमनीर पडलो आनी अशें सांगतलो एक ताळो हांवें आयकलो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका दुमाळो दिताय? पूण हांवें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताणें म्हाका जबाब दिलो, हांव नाजारेताचो जेजू, आनी म्हाकाच तूं पिडापीड दिताय. म्हजे बरोबर आसले तांणी उजवाड पळयलो, पूण म्हजे लागीं उलयतालो ताचो ताळो तांणी आयकूंक ना. हांवें विचारलें, आतां हांवें कितें करचें सायबा? आनी सोम्यान म्हाका सांगलें, उठ,
दामास्कांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें सगलें कोण थंय तुका सांगतलो. त्या उजवाडाच्या लोकलोकान म्हाका एक कांय दिसती पडना जालें, देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून दामास्काक व्हेलो. थंय अनानियास म्हणलोलो कोण एकलो समृद्धी प्रमाणे भक्तिवंत मनीस जियेतालो आनी ताका त्या शारांतलो सगलो जुदेव लोक मान दितालो. तो म्हाका भेटूंक आयलो. म्हजेशी उबो रावन ताणें म्हणलें, सावलू भावा, तुजी नदर तुका पत्ती मेळूं. थंयचेच थंय म्हजी नदर म्हाका पत्ती मेळ्ळी आनी हांवें ताका पळयलो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली खुशी ओळखूंक, प्रमाणीकपणान पळोवंक आनी तांच्या तोंडांतलीं उतरां आयकूंक तुका विंचून काडला. तुवें देखलाय आनी आयकलाय तें सगल्या मनशांक सांगूंक तूं ताजो गोवाय जातलोय. आनी आतां उशीर कित्याक कोत्ताय? उठ आनी ताजें नांव उच्चारून पवित्र स्नान घे आनी तुजीं पातकां धुवून काड. देवाचें उतर हें. जबाब: सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. जबाब: सगल्या संवसारात वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस्त लोकांनो, देवाक वाखाणात. सोर्वोय परजानो, यावेक नांवाडात. जबाब: सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोळ मोगाची ताची तीर खोशी, दयाल आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब: सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गार. हांवें तुमकां विंचून काडल्यान. तुमी वचोन तोखता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यान. सव्यासू मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हळें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सडवण जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटलीं, आठवो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात धरून ती तांकां बरीं करतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या उद्गारान आमी हीं उतरां आयकल्यात. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. इकरा शिसांक जेजू दिश्टी पडून हीच आज्ञा दिता, कित्याक जेजू आमच्या पातकां खातीर आपूण मेलो आनी कुर्सार आपलो प्राण सोडून बापाक आपलें अर्पण करून पुनर्शिवोन जावन आमकां ताणें नवी दिशा, नवें देणें, बापाची भुरगीं म्हणपाचो हूक ताणें आमकां फावो केलो. हाका लागून जेजू शिसांक परतून एकदां आज्ञा दिता आनी म्हणटा, वचून तुमकां हांवें विंचून काडल्यात, म्हणटून वचात आनी तोखता तसलीं फळां तुमी दियात. शुभ वर्तमान परगटात. मुशीक बरी खबर लांगड्यांक, पांगड्यांक, कोण नासलेल्यांक, गरीबांक, अनाथांक, भायर आयलोल्यांक, विधवांक, सगल्यांक म्हजी बरी खबर तुमी परगटात. जें तुमी करतीत तांकां सगल्यांक
बरी खबर मेळटली आनी सगळीं जी कोण जिवीत बदलीत ती सर्गीचें राज चडूंक पावतली. हेंच कितें आज आमी बाबा भयणीनो बागेंत पावलूच्या जिवितान आमी पळयता. बागेंत पावलो एक व्हड गामालियल हाचेसो शिकलेलो मनीस म्हणटच तो किरीत भाशेन आपूण सगळे जुदेवांची आख्खी जी इतिहास आसलो, जुदेवांची परंपरा आसली, जुदेवांचो कायदो आसलो, हें सगळें बारीकसाणेन तो शिकलेलो. पूण जाणार तो आसलो. आपले धर्मा विशीं बारीकसाणेन ताका सगळी म्हायती आसली आनी हाका लागून क्रिस्तांवांक तो खेळटालो. क्रिस्तांवांक सारको आपल्या नदरे मुखार तो दवरिनासलो. सगळ्यांक तो पिडापीड करतालो, तांकां तो मारतालो, गोवायकी फोटकिरी गोवायकी दितालो. अशेंच दामास्काच्या रस्त्यार तो आसतना सोम्याचो ताडो ताका आयकूंक येता. म्हणजे पुनर्जिवन जाल्लो सोमी ताका एके भाशेन भेटता आनी म्हणटा, सावलू सावलू तूं कित्याक म्हाका पेर्सिगीर कोत्ताय, कित्याक म्हाका तूं पिडापीड दिताय, कित्याक म्हूण म्हाका तूं हे भाशेन सोतायताय. आनी बाबा भयणीनो, सावलू आसलेलो तो दामास्काच्या रस्त्यार पावलो जाता. आपलें जिवीत सोम्याक तो भेटयता, आपल्या जिविताची नवसरणी तो करता, आपलें पातक तो अडकून घेता आनी हे पुनर्जिवन जाल्ले जेजूक उदीक आनी उदीक आपलो सुरवंडार, आपलें आख्खें जिवीत ताका समर्पण ह्या दामस्काच्या वाटेर जो अणभव ताका मेळ्ळो, जो सोमी ताका भेटलो, जे सोम्याक ताणें अणभवलो, आपली नवसरणी करून बाबा भयण आपलें जिवीत तो बदलता आनी ताका भेटयता. असलेंच आमच्या जिवितान जायते फावटी जाता. सावलून पयले सुवातेर ह्या सोम्याक आपले हात दिले, सावलून आपलें पातकी जिवीत ताका भेटयलें, सावलून आपलें मन बदलूंक येवजिलें, सावलून आपल्या जिवितान कितें वायट आसलेलें ताचेर नियाळलें. सावलू उक्तेपणी देवाचे येवजणेक तयार जालो. आमकां देव तरेकवार भासांनी असोच कितें करूंक आपयता. आमचें जिवीत उक्तेपणी आपल्याक धरूंक जेजू आज आमकां उलो मारता. आमी पातकी सैमान जियेता. जायते फावटी घडयेक बावतिस्मा उद्देशी हें पातकी सैम आमचे बोगसोणे आमकां मेळटा, पूण अदीक संवसारी वस्तूंक लोबदून आमी पातकी जिवीत जिवंक फुडें सरता. आमकांच बाबा भयणीनो देवाच्या उतराक आमी नाकारता. पुनर्जिवन जाल्लो दर दिसाक हे वेदी भोंवतणी आमी येता खरी, पूण दर दिसाक जेजू हांगा हाजीर जाता तेन्ना हे जेजूचेर विस्वास दवरूंक, जेजू सांगता त्या उतरा प्रमाणे चलूंक, आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक, ताचो उलो आयकूंक जायते फावटी बदलणी आमच्या जिवितांत जावंक अवघड. आज ह्या बागेंत पावलूक आमी घेता तेन्ना असोक्ता मदें हांव असोक्त जालो, लांगड्या मदें हांव लांगडो कसो जालो, पातक्या मदें हांव वचून तांचे सारको एक सारको हांव जालो. हें बाबा भयणीनो बागेंत पावलून आपलें जिवीत केलें. आमी जायते फावटी देवाच्या उतराक आमी कान दिता खरी, पूण ल्हान जावंक आमी विसरता. आज आमकां सुरवातेक मिसाची भेट जावची ना आदी आमच्या फादरान सांगलें, आमकांय बाबा भयणीनो एक काम आसा, आमकां एक हेतू आसा, आमकां दर एकल्याक एक कार्य देवान दिलां. आमचे आमदार आतां आज किरीत भाशेन विधानसभेन नियाळटले, आमचे गोंयचे उदरगती खातीर वावुरतले. आमी तांकां देवाची जाणवाय, देवाची किरीत भाशेन बुजवण तांकां दी म्हूण मागुया. आपलें मन उक्तें करूंक, आपली दोळे तांणी किरीत भाशेन उक्तें करून आमी खंयचे दोशेर पावल्या, आमचो समाज खंय पावला, गोंय आमी खंयचे दोशेर पावयलां तें तांणी उक्तेपणी नियाळूंक, ताचेर भासाभास करूंक, कितें आमकां बरें पडटा तें फायद्याक, आपल्या फायद्याक न्हय पूण पोरजेच्या फायद्याक तांणी तें ओळखून घेवंक, ताचेर तांणी नियाळूंक आनी बरें आसा तें आमकां तांणी हाडूंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण आमी तांचे खातीर मागतना आमचे खातीर मागुया. आमी ओगेपणान जियेता खरी, पूण जायते फावटी बाबा आमचें ओगेपण दुसऱ्यांक मारेगार पडटा. आमी जायते फावटी दुसऱ्यां खातीर बऱ्यो वस्तू आसा त्यो करूंक, दुसऱ्यां खातीर आमी वायट वस्तू आवडेना जावं, दुसऱ्यां पासत आमच्या जिविता वरवीं आमी देख जावं, दुसऱ्यां खातीर ही बरी खबर आमी सांगूंक, दुसऱ्यां पासत आमी फूल ना पाकडी दिवन वावरूंक. आमकां ही कृपा आज ह्या बागेंत पावलूक आमी नमुनो कसो घेतना आमकांय आमच्या जिविताची बदलणी कर आनी आमची नवसरणी जावंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड ह्या मिसान मागून घेवया.
मोशा बाबा बहिणोय मोशा आनी तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागा. तुमच्या आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या आणि पवित्र देवा आमच्या बापा तांबोन आसतना शुभ वर्तमान परगटूंक आनी तुजे मोहिमेची ओळख सगल्या लोकांक दिवंक बागेवन पावलो तुज्या धर्मदुताक पवित्र आत्म्यान सुर्गीचो उजवाड दिलो. ही आमची भेटोवणी मानून घे आनी आमच्या भावार्थान ती रावंक आमकांय त्याच पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची कर्जां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासनाचे देवा सोर काडी आनी सोरता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवी सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारान सदां उच्चाक आनी सर्गीची शिकोवण सगल्या मनशांक परगोड करच्याक तुवें ती धर्मदुताचे बुनयादीर तीर आनी गोठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. दोलबारांचो सर्वेस्पो तूं सर्ग आनी संवसार भला तुज्या वरवीं उत्सर्गीं तुका सय सय. सर्वेस्पराची नांवें येता ताका सय. उत्सर्गीं तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत. पातकांचे बोगसोणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो. जेजू जिवोन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता.
तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जीची कूड आनी रगोस येवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनू शिबोनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरचुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदुतान सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर. त्याची सुबोरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुर पदवीदार बापा सुर बंधून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवाचे राज आमचे मदें आसा. हीच बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक आमी सदांच उमेदीन बरूंक आमकां चिसून दर दिसाक एकामेकाक बगसून आमचे मदें राज आसा म्हूण मागणें करूंक शिकयलां. खतखत्यान धीर घेवन आज चडून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां न्ही. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आसूं चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमचे गती कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची गती कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती. शिलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. आत्मीक कुम्यां खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका आयकता. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
म्हजो मोग केला आनी म्हजे खातीर आपलीच भेटवणी केल्या त्या देवाच्या पुताचेर बावाड दवरूंक हांव जियेतां. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बागेवन पावलो तुजो दोरमदूत दिसान दीस तुज्या मोगाच्या उज्यान ओदीक ओदीक पेटलो आनी सगली क्रिस्ती पोजेचे उस्के ताणें आपणाचेर घेतले. आमी आतांच शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगता वरवीं आमच्याय काळजांनी तोच उजो पेटोव सोमेस्त आमच्या भावा भयणीची उर्बेन सेवा करूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.